आवयक बापायक कळटालें न्हू कितें उलयतालें तें ना. थँक्यू जिजस. दोळे धांपे सगळीं. सुरगीच्या बापा, आमी तुका आयच्या दिसा पासत वेळा पासत तुका आमी वखणटा, तुका दिनवासता. तुवें आमकां आयचो दीस दिला आनी तो बरे भाशेन तुज्या वांगडा बापाशी उलोवपाक उलोवन घालपाक हो आमकां तुवें दिलेल्या पासत बापा आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां दिता येद्या वक्तार पवित्र आत्म्या, तूं जें कितें हांव शिकलें तेंच येद्या वक्तार म्हाका उडास कोत्ताय तूं शिकोवपाक आनी आमकां तें समजोता आनी तें शिकोवप सारकें तूं सादें आनी सोंपें करताय म्हणून पवित्र आत्म्या आमी तुका दिनवासता. हें तुजें कितें बायबलान आसा तेंच येद्या वक्तार तूं आमकां उगडापें करता. आमकां एकदां कळना तें ओंपारांनी आमच्या ओन अंडरस्टँडींग तेन्ना तूं आमकां जेन्ना आमी तुजेर फाटीं येता तूं आमकां शिकयताय. येद्या वक्तार पवित्र आत्म्या म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. एक क्लासीचेर तूं कंट्रोल घेताय, सगळ्यांक कसलें डिस्टर्बन्स कांयच ना, सगळ्यांक सारकी समजोणी गावता ह्या उतराची म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या मनान चिंत्ताय आनी तोंडानसून येद्या वक्तार उलयताय म्हणून तुका आमी आर्गां दिता, दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस. आयज आमी पळोवया मॅथ्यू 7:21. मॅथ्यू 7:21. कोण जाणा कितें म्हणटा तें? कोण तरी जाणा कितें म्हणटा तें? नेक्स्ट टायम येताना आमी तुमकां विचारतली स्क्रिप्चर सगळे बायट करून या. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that does the will of my Father which is in heaven. कितें म्हणटा आमकां स्क्रिप्चर? कोणूच स्वर्गी राजान भितर वचो शकना. सोम्या सोम्या जेजू जेजू म्हणून बसून आमी स्वर्गार वचो शकना म्हणटा न्हू. जेजू जेजू म्हणून बसून आमी स्वर्गार वचोन शकना म्हणटा. किंगडम ऑफ बट ही दॅट डज द वील ऑफ फादर वीच इज इन हेवन. आतां वील कितें तर देवाची खोशी कितें तर देवाची खोशी कितें करूंक जाय आमी? आं आं एकदां आमी दुसऱ्या ग्रुपाचे आसले. जायते ग्रुपान ओल्ड टेस्टिमेंटान जायते न्यू हांव म्हणटालो काल ब्रदर म्हणटालो न्हू ओल्ड टेस्टिमेंटान देवाचें नांव खूब आसा म्हणटाले न्हू. आं जायतीं नांवां आसा. आमकां आतां जायते पयलीं रिक्वेस्ट आसलो थिंगेर वचपाचो कित्याक तेजी कोणाच्या फ्रेंडाची ती मावशी आसली आनी ती सीक आसली तिका पॅरलायज जालें उलोवंक जायनासलें आनी आमी खूब दिसांनी गेली आनी ती म्हाका पयलींच क्वेशन कितें केलें, तुमी सुर्गीच्या बापाक कितें म्हणटा? आमी कितें म्हणटा सुर्गीच्या बापाक? कसो उलो करता आमी? आबा फादर. न्यू टेस्टिमेंट आमी न्यू टेस्टिमेंटांतली न्हू. सो ती इशादी म्हणटा इशादी ऑलमायटी गॉड. हांवें सांगलें तांकां हांव न्यू टेस्टिमेंटान पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी बापाक आमच्या सुर्गीच्या आबा फादर म्हणटा. आबा बापा तांकां कळोंक ना. ओगी रावली तिका आमी ती एकली आसली न्हू 1 Peter 2:24 एक्सप्लेन केलें जेजूच्या घायान तूं बरी जाल्या म्हणून. तिका उलोवंक जायनासलें. ती वाचता वाचता उलोवंक लागली आनी हे निकते तिचे स्टार्ट जाताले मिलाग. तुजो चेडो आनी सून येयली आनी फ्रेंडीक तेंच्यांनी तोच आन्सर विचारलो आमकां, तूं कितें म्हणटाय बापाक सुर्गीच्या? आनी तोच आन्सर दिलो. कित्याक आमी न्यू टेस्टिमेंटांतली न्हू, आमी ओल्ड टेस्टिमेंटांत सावळी न्यू टेस्टिमेंटांत. हांवें सांगलें हांव आबा फादर म्हणटा. तो ओगी रावलो. आमी म्हणून म्हटलें तेणें आमी इशादी म्हणूंक जाय. हां म्हटलें हांव ओगी रावलें आनी कांय म्हणूंक ना. हांवें म्हटलें पळय तुजी मामी उलोवंक लागली सारकी क्लियर उलयता.
म्हाका म्हणूंक लागलो ना ना आमी मिलाग्री करूंक जायना, आमी मिलाग्री करूंक जायना. हांवें म्हणलें कित्याक? बायबल सांगता न्हू बिलिवर्स हॅज गिवन द पावर. हांव स्वत मानता तेजे कडेन खुणाक घुंवटली पिडेसाचे आजू पिडेस बरें जातलें म्हण हा न्हू. तो आयकना ती स्क्रिप्चर. ती म्हाका ही स्क्रिप्चर सांगता हे कोणूच जेजू जेजू म्हणून स्वर्गार वयचो ना. आनी फुडें सांगता न्हू तो मॅनी वील से सिस्टर वयर many will say to me in that day, Lord, Lord, I will not prophesy in their name, and in their name I cast out devil, and in their name I done many wonderful work, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me. Never know, depart from me, you that walk in iniquity. आतां कितें म्हणटा देव आमकां तेंचें कित्याक जालें? हांगा देव म्हणटा न्हू हांवें तुजें उतर परगटूंक ना, हांवें देंवचार काडूंक ना, हांवें बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक ना, कित्याक म्हाका तूं आपूण दार धांपतलो म्हणटा आनी स्वर्गा राज्यार आपूण तुका वळखना म्हणटलो. आं हें म्हणटा ते हें सांगता ते आं हें आमकां एक्चुली सांगता. तेका लागून म्हणटा आमी मिलाग्री करूंक जायना. देव आमकां म्हणटलो वळखना देंवचार काडल्या आपूण तुका केन्ना वळखोकूच ना. कित्याक आमी आमचे प्रावडनेस आमचे सेल्फ घेवन जियेता न्हू. हां देव आमकां कितें सांगता लॉर्ड लॉर्ड म्हणून कोणूच जेजू जेजू म्हणून कोणूच सर्गीच्या राज्यान पावचो ना म्हाजी खोशी केल्या शिवाय. जेजूची खोशी कितें? एकामेकाचो मोग करूंक जाय न्हू. आमकां सारको आन्सर जावो न्हू जाल्यार आमकां 1 Corinthians 13 chapter 1 to 4 पर्यंत वाचून पळोवया. कित्याक देव आमकां सांगता दार धांपतलो तूं इतल्यो मिलाग्री पासून करून? आमचेची एक वच ना. 13 पूण ते आयकना मोगाच्या विशयी कांयच आयकूंक सोदिना. पळय कितें म्हणटा Do I speak in the new tongue of men and of angel, but I will not love. पळया आमी जिबेचे देणे पासून आमचेशी आसत न्हू. स्पीक इन न्यू टंग्स. आं आमचेशी जिबेचे देणे पासून आमी उलयत आनी आमचेशी जर प्रिती मोग ना जाल्यार काय फायद्याचो ना न्हू. जेजू आमकां दार धांपतलो न्हू. तेजो पुण्या तेणी बरयला न्हू मोग जावं म्हणून आमकां. मागीर सांगता आय हॅव नॉयझी गॉन ऑफ अ चार्ज क्लेंचिंग सिंपल. एक घाटी सारकें न्हू आवाज आमचो. जर आमच्या भितर प्रिती मोग ना जाल्यार ती जिबेचे देणे कितें एक घंटा वाजयता तशें वाऱ्याचेर हें आं तसलो आवाज आसा पूण वॅल्यू ना. And if I have prophetic power and understand all mysteries and all the knowledge, and if I have all faith, so as I to remove mountain, but I do not have love. कितें म्हणटा म्हाजे कडेन तुका देवाचें उतर पळोवंक प्रोफेसीक उतरां दिवपाक अंडरस्टँडींग सगळें तुका मिस्ट्री देवाच्या उतरान कितें आहा तें सगळी समजणी आसा आनी सगळी जानवाळ आसा तुका. आनी तुजो फेथ तुजो भावार्थ पासून आहा तुजे कडेन हो दोंगर हांगा सरलो वच म्हणून पासून जाल्यार तुजे कडेन मोग नाल्यार कांयच फायदो ना. इतलो तुजो स्ट्रॉंग भावार्थ पासून आसलो जाल्यार ह्या दोंगराक हांगा वच म्हणून थंय वच म्हणून पडत बसून जाल्यार आनी तुजे कडेन मोग ना जाल्यार कांयच फायदो ना म्हणटा देव. कळटा आमी कित्याक सर्गीच्या राज्यान इतलें काम करून सुद्दां देवाचे आमी देवचार पाडून बसून आमची कूड फुडें कूड लासीत आमी धाव वांटो पासून देवाक दीत जाल्यार आमचेशी कितें ना जाल्यार कांय फायदो ना न्हू. देव आमकां दार धाडटलो ना. ही खोशी आमी करूंक जाय देवाची फक्त मोग आनी आमचो भावात बसून काम करतले जाल्यार आमचेशी कितें जाय आं म्हाका दिसता गॅलेशियन 5:6 म्हणटाले नको फेथ वर्क्स बाय लव.
प्रिती मोग असल्यारूच भावार्थ काम करता. आमचेशी तर मोग ना जाल्यार हो भावार्थ जो आमी फोन करता देवाचें उतर आयकून आयकून आनी मोग ना जाल्यार तो मेलोलो भावार्थ. हां, एक्शन ना जाल्यार मेलोलो भावार्थ, तसोच मोगूय ना जाल्यार मेलोलोच भावार्थ जाता. कांय फायदो ना. ताका लागून आमकां जाता तितले मोग आमी कसो करतली मनशाचो. आमकां देवानूय कमांडमेंट दिला न्हू. कितें दिला? मोग करात एकामेकाचो जसो तुजो मोग करताय तसो. आमी कोण तरी आमचो कुडीक दुखयता, मुद्दाम खातयता. आमी बरो मोग करता न्हू कुडीचो. कोण करिना कुडीचो आपणाचो मोग? आं, तसोच आमी दुसऱ्याचोय करपाक जाय. दुसऱ्यांक दुखोवंक चिंतूंक जाय पयलीं. आमी कितलेय मागण्यांक वचोन कितलेय इरिटेट कर, जर तुजे कडेन मोग ना जाल्यार काय फायदो ना. ती टॉपीक मोगाचेर आयकोना ती. कित्याक मोग आसा जाल्यार सेपरेशन जाता? हां, ना, ती आयकोना मोगाची. काय आयकोना. खूब सांगपाक लागली, मागीर फायनल चर्चीचेर येयली. मदीं खूब आसो पूण चर्चीचेर येयली. तेन्ना हांवें सांगलें पळय, आमकां देवान कोणाच्याच भावार्थाचेर खेळपाक दिला, कोणाच्याच भावार्थाचेर उलोवपाक दिला, कोणाक जज करपाक दिला. हांवें सांगलें आमकां कोणाच्याच भावार्थाचेर उलोवपाक हो रायट देवान दिवंक ना. जोण एकल्याचो भावार्थ ते चर्चीचेर हेजे चर्चीचेर तुमचे आमकां कोणाकूच उलोवपाचें रायट ना. आसा कोणाक तरी तूं असो तूं तसो म्हणपाक रायट दिलोलो आसा देवान कोणाक दिला हांगा? सो आमी कोणाच्याच भावार्थाचेर खेळपाक जायना, उलोवपूय जायना. बायबलाचे एगेन्स्ट आमी उलोवंकूच जायना. बायबल कितलोय आमी जाणा जाल्यार पासून आमी तेंच्या वांगडा झुजूंक देवाच्या उतराचेर झगडोंक जायना. आमी पवित्र आत्मा आसा न्हू, आमी पवित्र आत्म्याक सांगपाचें तूं तांकां शिकय कितें सत आनी कितें तें. आमी सत सगळें जाणा? कोण तरी जाणा सत? बायबल आख्खो जाणा कोण? फक्त पवित्र आत्मा जाणा. तांकां आमी एकूच काम आमचें करपाचें, पवित्र आत्म्याक घालपाचो तेंचेर. तूं शिकय. आमी शिकयल्यार ते आयकता? म्हाजें आयकूच ना जाल्यार बायबलांचें वाचत ना जाल्यार आपणाचेंच वाचून दाखयता ओल्ड टेस्टिमेंटाचेर. देव हो करतलो, देव तसो करतलो. देव कितलो मोगाळ आमचो न्हू. तेचो मोग चाकून पळयल्यार कसलो मोग? मोवा पासून गोड न्हू. मोव हनी. आं, इतलो व्हड तेजो मोग आसा. आमी ताका देव असो तसो केला न्हू. देव खास लायता. आं, देव खास लायता. पूण आमचे ल्हान आसतना ते एक आसले न्हू ल्हान भुरग्यांक बीन आजुनूय आसा न्हू. सांगता न्हू ल्हान भुरग्यांक आजुनूय जेयना जाल्यार देव खास लायतलो आनी कितें कितें न्हू. पूण देव आमचो तसो न्हू. देव आमचो मोगाळ. सगळो मोगान भरलेलो. देव मोग म्हणटा. मोग आहा ते राग आसा? जरी देवाचे गूण आमकां कळोंक जाय जाल्यार 1 Corinthians 13 chapter 5, 6, 7, 8 आहा. देव कितलो देव ताका राग. लव इज पेशंट. देव आमकां पेशंटान रावना. म्हाकाच कितले वर्सां रावलो दिसता देव. हां, सोशणी काय रावना देव आमकां कितली वर्सां रावला न्हू. काल गेली ती 30 वर्सां दुयेंसान आसले म्हणटाले आपूण. देव तिका रावनासलो केन्ना येतली काय म्हाजे कडेन म्हणून. 30 वर्सां. देवा कडेन पेशंट आहा न्हू. देवा कडेन राग आसा. आमी कोणाकूय सांगूंक जाय देवा आमचो देव राग जायना, रागार जायना कोणाचेर. जाता रागार? हां, थोड्यांक समजोणी ना. थोडी म्हणटा दुयेंस कोणा कडसून येता? आं, दुयेंस कोणा कडसून येता? एक्चुअली सैताना कडेन. थोडी कितें म्हणटा
ती देवाच्या उतराची जाणवा येना ती देवान दिला न्हू सोदचें पडटा आयकोंक ना केन्ना पूण आमकां देव दुयेंस दिता काय देव सगळो मोगूच तुजे कडेन वायट खंयसून येतलें देवान जो दुयेंस दिला देवाक आपल्या एकल्याच पुताक कित्याक धाडूंक जाय आसलो न्हू जॉन 3:16 देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो न्हू संवसारान ओपन दिलो कित्याक संवसाराचो नाश जायना जावच्या तांकां साशणीक जिवीत मेळच्या खातीर साशणीक जिवीत म्हणजे कितें खऱ्या देवाची वळख मेळच्या खातीर कोणी आमकां पाठयला ह्या संवसारान साशणीक जिवीत देवान जर आपल्या पुताक धाडूंक नासलो जाल्यार आमी मरची नासली पातकान दुयेंसान मरची नासली आदी लोक मर नासलो पूण जे देवान आमचो इतलो मोग केलो तो आमकां कशें दुयेंस धाडटलो समजता देवाक जर दुयेंस धाडूंक जाय आसलें आपल्या पुताक धाडपाची गरज नासली न्हू आं ताका लागून देवाक वचून दुयेंस येयना समजता देवाक वचून आमकां दुयेंस येयना सगळे वरदानां बरी वरदानां खंयसून येता स्वर्गासून येता जेम्स 1:17 वाचून पळोवया हांव कोंकणी वाचा भयणी जेम्स 1:17 1:17 बरें आसा तितलें सगळीं म्हणया बरें आसा तितलें संपूर्ण वरदान खंयसून येता वयरसून आमच्या सर्गीच्या बापाक वचून येता बरें तितलें आमकां येता देवाथान आमचे देवोन येता ताणेंच सुर्या चंद्रीम आनी नोकेत्रां हे सगळें उजवाड मळबार रचून घाल्यात पूण ताचे भाशेन तो आपुणूच कधीच बदलो ना आनी अशें आमची मोना केन्नाच काळोखान साणिना आमकां बरें तें सगळें देवाक वचून येता बरें सगळें देवाक वचून येता दुयेंस पिडा देवाक वचून येयना सगळें बरीं ती वरदानां देवाक वचून येता जशें सूर्य आनी चंद्र केन्ना बदलता ते केन्ना बदलता दिसाचो काळो चंद्र येवन रावता आं रातचो सूर्य येवन रावता ना न्हू बदलो ना न्हू तांकां जी सुवात दिल्या तीच सुवात ते करता न्हू पाळटा न्हू तशेंच देवाची वरदानां देवान पळय कितें केलां देवूय आपल्या उतराचेर केन्ना बदलो ना न्हू म्हूण आमची मोना काळोखान सोडिना देवसराच्या हितून जेन्ना आमी देवाक विस्वासी रावता तेन्ना देवाच्या उतराक सगळें बरेंपण आमकां वयर थान देंवता न्हू दुयेंसा वयर कोण आसा सर्गीचो बापूय आमचो तो रचलोलो आमकां स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलोलो देव वयर आसा आनी तेजे कडसून सगळीं वरदानां जें कितें बरें आहा तितलें संवसारान देंवता आतां वायट कोणा कडसून येयलें वायट येता न्हू संवसारान आं तो सैतान आहा तो कोण आमचो दुस्मान तो दुस्मान कोण तो जाणा सगळीं जाणा न्हू आमकां आसता न्हू दुस्मान तो आमचें बरें चित्ता आं आतां देंवचार दुस्मान म्हणटकूच आमचें बरें चित्तलो खंयसून तरी आमकां पळयतलो तो खंय त्रासान उडोवंक येता न्हू तेजें एकूच काम आमकां देवा कडसून पयस व्हरपाचें तो कसो तरी व्हरतलो दुयेंस पिडा दिवन गरीबसाण दिवन
कसले कसले हितून तो आमकां पयस व्हरतलो. समजता? तेच्या आयकच्या पयलीं आमकां खबर आसूंक जाय कोण मनीस तो. ताका लागून आमकां देवाच्या उतराची सोयरीकूच आसूंक जाय. देवाचें उतर आमी शिकोवंक जाय. देवाच्या उतराच्या आड तो कोण? दुस्मान आमचो. तो आमकां देवा सोयशिल्ली पयस व्हरोंक सोदता. आनी आमी वचना? वचना तेज्या वांगडा? दुखला ना ज्या वाऱ्यान? हां? कित्याक आमकां देवाच्या उतराची समजणी ना म्हणून आमी तेज्या वांगडा वयता न्हू? तो कित्याकूच भियेना? देवचार कित्याकूच भियेना? बायबलाक ना. तुज्या भितर आसलेल्या उतराक भियेता तो. तूं कितलो ताका बायबल दाखयतो काडून पिजूंक सुद्दां आसा तुजो बायबल. ताका लागून तो जे तुज्या उतरां काळजान पळय उतर आहा ते चोरूंक जॉन 10:10 म्हणटा न्हू. कितें म्हणटा? चोर येता चोरूंक नागोरूंक आनी जिवेशी मारूंक. पूण जेजू येयला आमकां सुभामपणाचें जिवीत दिवंक येयला. तुज्या जिवितान कितेंच उणें नासलेलें जिवीत दिवंक कोण येयला? जेजू येयला. आतां चोर कितें चोरतलो? चोराचें कितें काम? कितें मोवाळदीक वस्त आहा ती चोरतलो न्हू, जें ताका फायद्याचें पडटा तें. आं? आतां घरान येवन तो कितें चोरता? कपडे बिपडे कितले बरे ब्रँडेड कपडे आहा ते चोरता? आं? ते चोरलेले आमी लोकारान दवरतली आसली न्हू. ब्रँडेड बरे कपडे हाडटा आमी आनी दवरता. तो चोर व्हरतलो? कित्याक? ताका वॅल्यू ना न्हू. आनी आमी भांगार खंय दवरता आमचें? कित्याक तें गरजेचें म्हणून न्हू. सारकें बागलून दवरतली न्हू. 2-3 लोकांना भाशेन चायो करतली आनी चावी सांबाळून दवरतली न्हू. कोण पावना थंयसर लिपोवन ना. कित्याक? तें भांगार चोरूंक जायना म्हणून. आतां आमच्या जिवितान हो चोर कितें चोरूंक येता आमच्या जिवितान? जे तूं देवाचें उतर शिकलाय आनी काळजान दवरलाय बागलून तेंच तो चोरपाक येतलो. आतां घरा गेली म्हणटकूच आतां आमी देवाचें उतर काळजान घातलां न्हू लोकारान भितरले. आतां घरा गेली म्हणटकूच कितें जातलें? चोर येवचो ना. चोर ओगी रावतलो. तो म्हणटलो पयलींचे खिलाडी म्हाजे बेश्टे सोडूंक दितलो. आं? आतां एक खंय बरो एक मनीस एका बरो खेळटालो क्रिकेट. फुटबॉल बरो खेळटालो बरो सारको. आनी बी आनी तो बी कितें करता? ताका बरो पयशे दिता. बरे आतां ते हेचे हितूंतलो तो बेस्ट प्लेयर आसलो ताका विकतो घेता भरपूर पयशे घेवन. आतां ओगी रावतलो. कंपनी ओगी रावतली ताका येला म्हणून. तो कसो परत हाडूंक जाय ताका पळयतलो न्हू. कित्याक तो बेस्ट खिलाडी न्हू तेजो. हां? बरो विनर बरो सगळ्या हितून बरो आसलो. तशीच देवचाराची आमी कितें पयलीं बरी सारकी खिलाडी. तो खेळटालो तशी आमी खेळटाली. आतां जेजून आमकां बरो प्रायज दिवन कसलो प्रायज? रगत सगळें वारोवन तो प्रायज दिवन आमकां विकती घेतलेली आसा. तो आतां आमकां ओगी रावतलो देवचार? कसो तरी म्हाजो खिलाडी परत येवंक जाय. तो वावुरतलो न्हू आमच्या जिवितान. कितलें गरजेचें आमकां देवाचें उतर बागलून दवरूंक. ह्या सिट्युएशनाचेर तो आमकां परत परत येतलो यो म्हाज्या राज्यान खेळोंक. आं? तशें ते परत परत बी आपणाच्या एका येला खिलाडीक तो परत परत वयता ताका हाडपाक कितें कितें पयशे दिवन. कित्याक तो बेस्ट खिलाडी न्हू. तशीच आमी देवचाराची ब्लेस खिलाडी सारकी खेळपी. तो कितें सांगता तेजें सारकी आयकताली ना? आयकोनासली? आतां आमी देवाचें आयकता. तो सोडटलो आमकां? चोरूंक येतलो न्हू. चोर चोर ताका म्हणटा. चोर येतलो चोरूंक नागोवन उडोवंक तुका आनी जिवेशी मारूंक. चोर फक्त चोरपाचेंच काम न्हू तेजें न्हू. आनी दुसरें काम करता तो चोरतलो कितें? तुजे कडेन तें काळजान मोवाळदीक उतर जें तुका जिवीत दिता. तें उतर तुका सुटका दिता. तेंच उतर
तो चोरतलो आनी कितेंच चोरचो ना. सो कितले गरजेचे आमी घरा गेले म्हणटकूच जर आमी कंटिन्यू आसात, जर आमी सदांच रिगोवन रावात, चोराक एंट्री आमच्या भितर येवंक आं देवान चोराक आमच्या भितर येवपाक दिवंक ना, एंट्री दिवंक ना देवचाराक आमचेर रात चलोवपाक. पूण आमी आमच्या उतरांनी ताका आमचेर रात चलोवंक दिता. समजता? देवान आमकां इतली सुरक्षा कंश दिलेले आसा. आमकांच न्हू, आमचे फॅमिलीक, आमच्या घराब्याक, आमचे धंदो कितें आसा तेजे सगळ्या सुरक्षा कंश देवान दिलेले आसा. जो कोण तेजे विस्वास दवरता तेजेर इतले सुरक्षा कंश देवान दिलेले आसा. तो भितर कसो रिकता देवचार? हो चोर कसो भितर येता? उतरांनी आमच्या लायफ एंड डेथ, पावर ऑफ आवर टंग. जिवीत मरण जिबेर आसा. जेन्ना आमी उलयता तेन्ना देवचाराक आमच्या भितर एंट्री मेळटा. आमचे जे देवान आमकां सुरक्षा दिलेले आसा आमचे फॅमिलीक आमकां सगळें तितून भितर येवपाक एकल्या मनशान बसून दुबाव घेतल्यार आख्ख्या घराब्याक प्रॉब्लम जाता. जायना? आं इफ यू बिलीव, यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव. इफ यू डाउट, यू एंड युअर फॅमिली सो हें आमकां खंय गावता जाणा? जॉबान आसा 1 चॅप्टरान वस तितलें म्हाका देव ताका म्हणटा पयल्या म्हाज्या जॉबाक पळय म्हणटा. म्हाज्या जॉबाक पळय कितलो विस्वासी. देवचार ताका कितें म्हणटा? अरे तो तुका बेश्टोच भियेता, तुका तो बेश्टोच भियेता. तुवें ताका वेदो घालूंक ना, तेजे भोंवतणी, तेज्या भुरग्यां भोंवतणी, सगळे फॅमिली भोंवतणी वेदो घालूंक ना. तोच वेदो आमकांय घातलेलो आसा. इतलो वेदो घातलेलो आसतना पासून देवचार तेज्या घराब्याक कसो रिकलो? आख्खी फॅमिली हें जाता न्हू तेजी, आख्खो बिजनेस हें जाता न्हू. कितल्या जाणांनी दुबाव धरलेलो, भिरांत धरलेली. जॉबानूच धरलेली न्हू, एकल्यानूच. आमी आपूण एकलेच जर घरान दुबाव भिरांत धरीत जाल्यार आमच्या घराबो कितें जाता? जॉबाचो घराबो पळय कितें जालो तो. एका दिसाक सगळें कित्याक लागून जाल्यार जॉब 325 सांगता. आमी म्हणटा जॉबाक देवचारान नाडलो म्हणटा न्हू. बेश्टोच देवचारान नाडूंक ना. देवान ताका मनशाचेर अधिकार दिवंक ना देवचाराक. कित्याक लागून? कित्याक देवचारान ताका नाडलो? देवचारान बेश्टो नाडूंक ना. आमी म्हणटा देवचारान नाडलो, देवचारान नाडलो. कित्याक नाडलो? ते गरजेचें आसा. जॉब 325 सांगता आमकां. तेची भिरांत, कापरो हें सगळें घडलें. कितें? भिरांत आनी ताका कापरो येतालो आपल्या भुरग्या बरोस. ताका भुरगीं आसलीं न्हू 7 चेडे आनी 3 जाणां चेडवां. ताका भिरांत आसली आपल्याची चेडवां, आपणाचे चेडे. देवाच्या हाड पातोक करी तो मागणें करिनासलो. तो मागणें करतालो. सकाळ फुडें फातर उठून सॅक्रिफायस दितालो खंय मेंढरी. कशी दितालो? भिरांत दीन. आमी मागणी कशी करता? आमी कशी करता मागणी? भिरांत तुज्या जिवितान काम करतली. कॉन्फिडन्स मागणें करूंक जाय देवाच्या उतरान. देवान बरयलां तर बरयलां. सुरक्षा दिला, म्हज्या फॅमिलीक सुरक्षा दिल्या. कोणी कितें सांगलें आमी आयकूंक जायना. सगळे फॅमिलीक न्हू देवान सुरक्षा दिला. सगळे एका न्हू ताका दिल्ले पळय बिजनेसाक बसून, तेज्या बाटा बेड्साचेर बसून, जानवराचेर बीन बसून सुरक्षा दिल्या न्हू. सो आमकां दिवंक ना ते सुरक्षा कंच दिल्या. पूण आमी स्वत मानपाची गरज न्हू. आमी कितलेय मागणें भिरांतीन करी जाल्यार तेच आमच्या जिवितान घडटलें. समजता? मागणें बसून आमच्या भिरांतीन जावंक जायना. जॉबाचें मागणें कशें जातालें पळयलां न्हू. सॅक्रिफायस जॉब खदां सॅक्रिफायस जालो. सदांच मागणें करतालो आपल्या भुरग्या खातीर. कितें जालें? तुजी भिरांतून काप केली म्हणटा न्हू. भिरांत जो कापरो ताका येतालो तेच ताच्या जिवितान घडोवन येयलें न्हू. येयलें न्हू. ताका लागून आमी मागणें वचून करतना भिरांतीन करूंक जायना. एकदां आतां कितें जाता? डॉक्टर रिपोर्ट येयलो, सिरियस रिपोर्ट दिलो. कितें जाता आमचे कडेन?
भिरांत येता न्हू येना आनी आमी भिरांतीन मागणें करता जेच्या गायांनी बरें जालें आरका तुका जेजू तुज्या गायांनी सारकेंच बरें जालें कितें जातालें मागणें आयकतलो आं मागणें आयकता ही भिरांत न्हू आतां जॉबाच्या जिवितांत भिरांतूच काम केली तो मागणें करिनासलो करतालो न्हू सॅक्रिफायस पासून जालो आमच्या पेक्षा चड मागणें बरें करी पूण भिरांत धरून आमची मागणी कशी जाता भावार्थाची देवाक भावार्थाची मागणी जाली आमी शिकलेली दिसा भावार्थाचेर देव आमचेर मानवलो जाता आमची मागणी कशी जावंक जाय भावार्थ आसा तूं भिरांत रावूं शकता आतां आमी भावार्थान मागणी करना जाल्यार कशी मागणी येतली आमची भिरांतीची मागणी येतली आन्सर गावतलो आमकां जबाक गावलो आन्सर जबाक निसंटण जालें न्हू आं आमची मागणी आमी कशी कोत्ता काय सगळ्याच्या जिवितान हो क्वेश्चन मार्क जायतीं जाणां कितें म्हणटा आमी रिटेटाक वचून आमकां प्रॉब्लेम येयले तूं मागणें कशें केलो शिकलें तें प्रॅक्टिसीक घातलो हां आमकां जेन्ना खोशी दिसतली जेन्ना तुमी देवाचें उतर हांगा शिकता आनी तुमच्या जिवितान घालतले आनी तेन्ना तुमी टेस्टिमनी हांगा दितले तेन्ना आमच्या जिवितान आमी कितें शिकयता तें आमकां बरें दिसतलें न्हू हां उमेद येवची ना आमकां पोरगोटू हां आमी खंय चुकता ती कळ्ळें आमचें आमच्या जिवितान खूब जाणां म्हणटा अर्द्या लायफान मेली हां म्हणिना म्हणटा न्हू आन्सर दिया देवान आमकां लांब अवकाश नात्रा पोंटुरां पळोवपाक तसलें जिवीत दिलेलें आसा एकदां एकदां आमी उचात्ता एस्ट्रिग्राम म्हणून आसा न्हू ग्रुप आहा न्हू वॉट्सॅपाचेर आं इंटरनेटाचेर एस्ट्रिग्राम म्हणून आहा न्हू थंय एकल्या भुरग्यां शॉर्ट लायफ जिवीत धाकटुलें लांब आस न्हू आं थोडें जिवीत तो एक दीस मेलो तेजी आवय कंप्लेन करता सगळ्यांक देवाक तुवें म्हाका चेडो दिलो कित्याक मेलो कित्याक मेलो हां देवाचो पुण्याव हांगा हां आमी तिणी पळयलें पळय जाल्यार तिणी मागीर पळयलें तेणी पळयलें आनी थंयसर एक भाव आसलो तेणी पळयलें तेजो चेडो मेल्लो तेणी वचोन म्हणटा आपूण वॉट्सॅपार पळयलो तेजे इंस्टाग्राम तो ग्रुपाचेर पळयलें तेजे शॉर्ट लायफ टॉपीक कितें घालता न्हू हांव नको यूथ एक घालता तेंचे तोच बापूय शॅर करतालो टेस्टिमनी एका सुवातेचेर अशेंच आमचे प्रेयर सर्वीस आसली थंय तेणी बापायन दुसऱ्या चेड्याची टेस्टिमनी सांगली एक चेडो मेलो न्हू शॉर्ट लायफ घातलेलो न्हू दुसऱ्या चेड्यान खंय टी शर्ट हाडले आय लव डॅथ हांव मरणाचो चड बूक करता बापायन ताका सोमतें एक्सप्लेन केलें आनी टी शर्ट परत ऑर्डर केलें ते धाडूंक लायलें पूण जें पळय उतर उलयलें न्हू हें आसलें तो 2 दिसांनी खंय गाडी घेवन वयतालो न्हू गाडी तेजेर अशी मारपाची खंय कोणी तरी ताका सायटीक काडलो ताका लागून आमी आमची भुरगीं जावं कोण कितें हेडींग दिता चॅक करपाची गरज आसा मागीर देवाक ब्लेम करपाची गरज ना देवान सांगलां देव आपल्या उतराक विस्वाशी न्हू साम्स 91 लास्ट 16 लायन म्हणटात गॉड हॅज ब्लेस अस वीथ लॉंग लायफ सॅटिस्फाय लायफ टू सी हीज गुडनेस देवाचें बरेंपण पळोवच्या खातीर आमकां देवान कितें केलां लांब अवकाश बसत एकदां ब्रदर कोणाकीर मागणें करतालो हांवें आयकलेलें तो म्हणटा लांब आयज म्हणजे नातरां पोंटुरां टू सी द ग्रँड चिल्ड्रन हां हें बरें दिसता न्हू म्हणपाक देवान म्हाका नातरां पोंटुरां पळोवपाक मागलां त्या बगर म्हाका कांय जावचें ना हां म्हाका एकदां डॉक्टर भरपूर रिपोर्ट दितालो फाटीक म्हजें हें जालें तेन्ना ऑपरेशन जालें सदांच सांगतालो तुजें कांय बरें ना तूं हें तें म्हणून म्हाजी भियेताली दोतोरान सांगलें न्हू
सोमते आबूज जाताले कितें मागल्यार दुसरें दिताले काडून एक दीस ताका बरें आलयलें तूं जाणा 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव ऑलरेडी बरी जाल्या म्हाज्या फाटीचो घाव ऑलरेडी बरो जाला दोतोराचो रिपोर्ट म्हाका कांय करूं शकना आनी देवान म्हाका नातरां पोंटुरां पळोवपाक मागलेलें आसा म्हाका इतल्या बेगीन कांयच जायना डॉक्टर कितें सांगलें जाता आं कॉन्फिडन्स आसूंक जाय न्हू आमकां देवाच्या उतराक आनी देव आपल्या उतराक विस्वासी न्हू देव कितें बरोवन दवरलां तें आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटा न्हू पूण आमकां कितें जाय खात्री जायी बाबार जावं त्या उतराचेर हां आब्रामाक 100 वर्साच्या पिरायेर बसून देवाच्या उतराचेर खात्री आसली आपणा भुरगे जाताले 100 वर्साच्या पिरायेर असली आमकां खात्री आसा देवान कितें बरयलां त्या उतराचेर हां अशीच न्हू आमी लॉकडावनाच्या टायमार एक भयण आमची एक्सपायर जाली आमकां दिसताली टीम मेंबर आसली आनी कंटिन्यू नासले म्हणून जाणासले आमी देवाच्या उतराक ती कंटिन्यू येनासली ते खबर आसली पूण देवाचें उतर आसा न्हू आनी ही कशी मेली ही क्वेश्चन मार्क आसलो आं जेन्ना पचारूंक गेली तेंचोय क्वेश्चन मार्क आसा आनी ती जेन्ना पचारूंक गेली तेन्ना तो सांगपाक लागली म्हजी मामी सद्दां लॉकडावनाच्या टायमाचेर आपूण डॉक्टर शिकोवंक वयताले म्हाका हात लावशी म्हाका लिव्हराचे प्रॉब्लम आसा तूं म्हाका हात लावशी वायरस जातलो आनी लिव्हराच्या हितून हांव मरतली कितें म्हणटाली लिव्हराचे प्रॉब्लम जावन हांव मरतली वायरस जातलो आनी लिव्हराच्या प्रॉब्लमान हांव मरतली हॉस्पिटलान तिका सेम जें कितें उलयलें न्हू तेंच तेज्या जिवितांत जालां कित्याक जाल्यार म्हाका फोन करताली एक दीस फोन केलो आनी 2 दीस हांव तिका देवाचें उतर आपूण एकसुरी ना जेजू आसा तुज्या वांगडा एकसुरी ना तूं म्हाज्या मोबायल घे मागीर घेवंक ना फोन भिरांत सगळी रिगली न्हू देवाचो बुन्यांव आसा हांगा आनी उलयल्लीं उतरां तिच्या जिवितांत घडोवन येयलें न्हू तेका लागून आमी कितें उलयता न्हू तें आमच्या जिविताचेर चड थारलेलें आसा आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर थारलेलें आहा आनी आमच्या उतराचेरूय थारलेलें आसा देव सर आमच्या उतराचेरूच आमच्या जिवितांत काम करता समजता तिका वायरस जालो एडमीट जाली ती आनी तिजे बरी जाता जाता लिव्हर प्रॉब्लम जाले कितें म्हटलेलें तेणी वायरस आनी लिव्हर प्रॉब्लमान हांव मरतली लिव्हराचें कितें पळय जालें तें सकयल काय कितें कावंट कितें तरी खंय तेचें जायत नाहलें मेली तेका लागून आमकां बायबल क्लियरली सांगता मरण आनी जिवीत म्हजे जिबेर आसा एक्चुली मरण आमकां कशें येतलें जाणा देवाच्या उतराची स्वत मानता ती तेन्ना सांगतली जेजू हांव सॅटिस्फाय जाली सॅटिस्फाय लायफ म्हणून घातला न्हू आमकां जितले आमी सॅटिस्फाय जातली न्हू त्या लायफाचेर इतले पावोन म्हाका आतां तुजेशी येवंक जाय तेन्नाच आमी स्वर्गार वयतली ते बीन आमकां लांब आंका बसत नातरां पंटुरां पळोवनूच हेल्दी लायफ आमी उलोवपाक जाय हेल्दी स्ट्रॉंग लायफ गॉड हॅज ब्लेस अस काल सांगताले न्हू वॉट गॉड हॅज ब्लेस नो वन कॅन कर्स्ड अनलेस हांवूच म्हज्या जिवितांत श्राप हाडूं शकता देवान जे ब्लेस केलेले लायफान कळटा कशी आमची मिस्टेक जाता हां आमची मागणी कशी जाता आमची मागणी कशी जाता कॉन्फिडन्स भावार्थान जाता ना एकदां एकदां आलता न्हू दुबाव येता भिरांत येता आं येना आनी तीच भिरांत आमच्या जिवितांत काम करता सैतान करता आमी सगळो वगत सैतान करीत आसता न्हू सैतानान अशें केलें सैतानान तशें केलें म्हणिना पूण सैतानाक आमकां इतले अधिकार आमचे दिवंक ना देवान आमीच तेका सैतानाक आपोवन हाडटा आमच्या उतरा वरवीं तो ऑलरेडी खुर्सार मेलोलो आहा न्हू हाल्लोलो आहा न्हू देवान जेतून तांकां मारला न्हू खुर्साचेर हां
हरोंक ना तेका तेका जितो कोण करता तेका विक्टोरियस कोण करता आं आमी न्हू जेजू म्हणटा मॅथ्यू 8:17 कितें म्हणटा जेजू This was to fulfill what was spoken by the prophet Isaiah. He took our all illness and bore our disease. All काय साम जेजून आमची सगळी पेस पिडा रोग थोडोच स्वर्गार खुर्सार घेवन मेलो थोडोच ऑल कितें म्हणटा तुमी थोडोच घेवन वचोंक ना खुर्सार मरोंक ना ना थोडोच घेवन गेला जाल्यार आमी कशी म्हणटा तर हे दुयेंस येयलें म्हाका तें दुयेंस येयलें जेजू म्हणटा आपणें तो सगळे तुजे दुयेंस पिडा घेवन खुर्सार घेवन मेलोलो आसा जाल्यार आमी कशी उचारता हे दुयेंस जिवे जाले हे दुयेंस म्हाका येयलें म्हणून थोडोच घेवन मेला न्हू आं सगळे घेवन मेळ्ळाले आमी कशी स्वत मानता तर डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो म्हणटकू आमी कितें करता जाणा जो खुर्सार घेवन मेळ्ळेले आसा दुयेंस न्हू तेका आमी जीव दिता कसो उलोवन आनी तेका उलोवन नांवूय दिता दुयेंसाक हांगा इलनेस म्हटल्यार तो एकी कडेन म्हणटा इन्फिनिटी तो नांव सुद्दां घेयना पिडा रोग कोंकणीन कितें म्हणटा पिडा रोग न्हू पिडा रोग म्हणटा तो नांव घेता दुयेंसाचें आमी नांव दिता म्हण आमी ताका जीव दिता हो वायरस कसो जितो जालो जाणा कोरोना म्हणटा आमी ती तो कित्याक जिवो जालो सगळ्याच्या तोंडाचेर आनी तो जाणासलो आमी कोणाचें आयकची ना म्हूण मनशां मिनिस्टराचें आमी आयकता न्हू आयकोना मिनिस्टराचें आमी आं आयकता न्हू ताका खबर आसली म्हणून तेणें मिनिस्टरांकूच अटॅक केलो कोणी देंवचारान ताका खबर आसलो 2016 काय 17 कितें जाल्लें नोट्स 500 आनी 1000ची नोटी एका रातीन चेंज जावंक नासल्यो आनी आमी स्वत मानूंक नासले ताका खबर आसली ही कोणाची आयकतली मिनिस्टराची आयकतली म्हणून तेणें मिनिस्टरांक सगळ्या न्यूजाचेर सगळ्या हेजेर फेमस जालें न्हू वायरस सगळ्याक फेमस सांगना न्यूजाचेर येतालो म्हाका न्हू म्हजे घोवाची भयण सदांच सांगताली हांव केन्ना चडशी मोबायल न्यूज बीन केन्ना ते म्हणटाले म्हाका मॅसेज येता चायनाक अशें जालां व्हडलें हॉस्पिटल बांदता सदांच सांगताले अशें दुयेंस येयलां चायनाक न्हू मागताली पूण तितलें सिरियस वचोंक ना कामाचेर सांगता घोव सांगता म्हाका आमी हात दिवंक जायना हें करता आमी कित्याक हात दिवंक जायना कांय खबर ना कित्याक आमी न्यूज ना आमी न्यूजाक वचना न्हू पळोवपाक ते हां वाचिना केन्ना न्यूज चडसो वाचप ना आयकपूय ना आमकां कांय खबर ना म्हाका मागीर कळ्ळें तें कामाचेर म्हज्या तें कित्याक जालें ब्रदर एक दीस एक्सप्लेन करतालो आफ्रिका वयता न्हू आफ्रिकाक खंय दिसाक कितलो लोक खंय मलेरियान मरता तें कित्याक फेमस सांगना 2000 पासून लोक मरता म्हणटालो कित्याक फेमस सांगना तो मिनिस्टरांक सांगना न्हू समजता तो साद्या मनशांक जाल्लो हो वायरस कितें जालो पयलींच हान तो बरो खूश जालो कोण खूश जालो चोर न्हू चोरूंक येयल्लो न्हू हॅलो उलया न्हू कोण खूश जालो सोयतान बरो खूश जालो
एक कोणी व्हिडिओ घातलेलो मोबायलाचेर बरोच आसता देवाक सांगता पळय पळय तुजी पोरजां चॅचीन वचना कांय ना आपणें ताका घरान धरल्या देंवचाराक खबर ना तेजी एक मिस्टेक कितल्या लोकांक साल्वार केली ती देवान कितें दाखयलें ताका आरे पळय रे घरान आवय बापूय भुरगीं देवाक वखाणटा वांगडा जे इतली वर्सां जायनासले ते लॉकडावनाच्या टायमाचेर सगळी फॅमिली देवाक वखाणूंक लागली केन्ना न्हू देंवचार एक मिस्टेक करीत न्हू कितलें बरेंपण येता ताका खबर ना तो पूण मिस्टेक करीत आहा चोरीत आहा हेक चलयल्यार आमकां डबल मेळटा म्हण ताका कांय खबर ना तो केन्ना मेळटा तेन्ना न्हू बायबलान यू वॉन्ट टू पे अस 7 times आमकां 7 फावटी तेणी आमकां पे करूंक जाय जेन्ना तो आमकां त्रास घालता एक दुयेंस घालता तितून तेणी तेन्ना सापडटा न्हू दुयेंस तेजे कडसून येता म्हणून तेन्ना तेणी आमकां 7 फावटी पे करूंक जाय आनी काल आमी ते टेस्टिमनी आयकताले डबल फॉर युअर ट्रबल आमकां तेणी डबल दिवंक जाय त्रास केलेला देंवचारा कडसून त्रास येता न्हू देवा कडसून येना तो सांपाडलो न्हू तेणी आमकां डबल दिवंक जाय आमच्या लायफान आतां तेणी व्हायरस टायमार कितें केल्लें ताका 7 फावटी सगळ्यांक पे करचें पडलें सगळीं जाणां देवाची कितलो लोक कितले काजारी जोडपे सदांच मॅरीड कपलाचेर सदांच ब्रदरीच्यो सारक्यो टेस्टिमनी आसताल्यो लॉकडावनाचेर काजारी जोडपी एकठांय येयल्या हांव नको तुमी आयकल्यान जाल्यार थोडो लोक जेजूची येवंक ना थोडो लोकांक जेजूची चोरून आयकूंक ना हे सिडये वचून देवाचें उतर हांव म्हणटा देवाचार एक मिस्टेक करता खरो पूण तेजेर आमकां खूब फायदो मेळटा पूण ताका खबर ना तो करीत आसा न्हू तो समजला आपूण आपणाचें राज बांदतलो म्हणून तो स्वर्गार एक देवदूत आसलो न्हू तो एक आजबोडो आसलो न्हू देवा कडेन आसलो स्वर्गार तो ताच्या जिवितान कितें जालें प्रायड स्पिरीट हांव देवा भाशेन जातलो आनी म्हाका सगळीं देवा भाशेन नमस्कार करूंक जाय तो अशें ताका हावडो येयलो भितर ताका देवान कितें उडयलो सकयल उडयलो सोमतो सकयल उडयलो म्हणून तो देवान जी कोण देवाची मनशां आहा न्हू पाटलाव करता तेंच्या फाटल्यान लागलेलो आसा तो दुस्मान आयकता केन्ना पिक्चरांनी आमी पळयतालीं न्हू तेजो ग्रँड फादर तो दुस्मान आसल्यार आख्ख्या घराब्याक ते प्रॉब्लम करता न्हू गुंडा पळोवंक ना केन्ना पिक्चरान ना आतां एकलो कोण तेजे वायट केला न्हू एका घराब्याचे तो सगळे घराब्याचे मागीर वायट कहो करतलो त्या भुरग्यांचे नातरांचे त्या चेडवांगडा काजार कसो जाता चेड्यांगडा काजार जातलो अशें दाखयता तशेंच देवचार आमकां देवान ताका सकयल उडयला न्हू आमी देवाची पाटलाव करता न्हू पाटलाव तो आमच्या फाटल्यान ताका लागून रावता तो आमकां दुस्मान ताका लागून ताका सकयल उडयला न्हू तो बरें राज करूंक आजुनूय संवसारान तें चिंत्ता तो आपूण एक चर्च बांदतलो म्हणून ताका लागून तो संवसारान आपल्या फाटल्यान आपयता तो भरपूर एडवर्टायज करता बरो फोर्स करता पूण जेजू आमचो केन्ना फोर्स करिना आमकां एडवर्टायज पासून दाखयना दाखयता बरोवन दवरला त्या उतराचेर स्वतमानान म्हाजो पाटलाव कर म्हणटा आजुनूय आमी देंवचाराचें आयकोना एक कित्याक जाणा आमी घरा गेली म्हणटकूच आमकां असलें टेस्टींग आसतलेंच तो फाटल्यान आसतलोच आमचो खिलाडी न्हू आमी तेजी सो आमी देवाच्या उतरान रिगोवन रावूंक जायी कंटिन्यू रावूंक जायी रावतली आं देवाचो एकूच खोशी आमी बरें जिवीत जिवपाचें तेजो हावडो म्हणूनच तेणें आपल्या पुताक खुर्साचेर खेळयलो सगळे दुयेंस पिडा घेवन पातोक घेवन लॉस घेवन श्राप घेवन समजता देवाची खोशी कितें ती आमी एक बरें जिवीत जिवपाचें न्हू आनी आमी कितें जियेता डिफिटेड लायफ
हल्लेलें जिवीत आमी जियेता न्हू संवसार जियेता पळय तशीच आमी जियेता कितें फायदो आमी दाखोवंक जाय कसलें जिवीत आमी जियेता ती विक्टोरियस लायफ देव म्हणटा आमी मोर देन कॉन्करर आमी सगळ्या परस एक जैती मनाची मनशां हांव सगळ्या प्रॉब्लमाचेर जैत व्हरता पळय तसली जेजू क्रिस्ता वरवीं आमची वस्तुकी न्हू आं जेजू क्रिस्ता वरवीं आनी तेज्या उतरां उदेशी सारकी सिरियस दिसता हांगा सगळीं सारकी सिरियस आमी कितें होमवर्क दिला न्हू घरा वचून आमी करपाकूच जावो कळटा कितें होमवर्क दिला आमी तो कितें देवाचें उतर तुमी शिकल्यान तें उतर तुमच्या जिवितान प्रॅक्टिसेक घालूंकूच जाय आनी बरें जिवीत जिवोवपूच जाय जेजून आमी इतलीं वर्सां जिवोंक ना आनी बरी एग्जाम्पल आमी जावंक ना आमच्या घरान आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या वाड्यान सोयऱ्यां मदीं आतां आमी खरेंच जेजूचें जिवीत घेवन बरें एग्जाम्पल आमी जावंक जाय आमकां खोशी ना आमची फॅमिली आमच्या वांगडा येयल्ली जाल्यार बरें जिवीत जिवया जेजून सांगलां मोग करा मोग करी आमी जश करच्यो न्हू तूं हें करता तूं करता तें करूं आमकां तेच्या पातकाचें फारीकपण दिवपाचें ना आमकां आमच्याच पातकाचें फारीकपण दिवंक जाय खरें आमच्याच पातकाचें फारीकपण आमी दिवंक जाय जोण एकल्यांनी देवा मुखार कांय विंगडे उक्ते आनी विंगडे अशें कांय सगळे उक्ते आनी विंगडे कोण आमी जोण एकल्यांनी देवाच आमचो हिशोब एकल्याच देवाक दिवंक जाय एब्रामाची चीट 4:13 म्हणटा आमी आमच्या जिविताचो हिशोब देवाक दिवंक जाय जोण एकल्यांनी हांव तुजो दिवची ना तेजो दिवची ना आमी कशें जिवीत जिवपाक जाय आमी पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता पवित्र आत्म्याक सांगपाक जाय आमी जायतीं वर्सां पयलीं न्हू एका चर्चीन आमी प्रेयराक वयतालीं थंय एक भयण येताली आनी तिजें सदांच कितें आसतालें ती एका ग्रुपान वयताली न्हू हिंदू आं तेजेच सांगताली म्हाज्या फ्रेंडां आसलीं ती म्हणटाली तेका सांग गो जेजूचें कर म्हणून तें म्हाजें काम न्हू तें येता न्हू जेजूची तें पवित्र आत्म्याचें काम म्हाजें काम तेका सांगपाचें न्हू म्हाजें काम तेका मोग दाखोवपाचो तो जेजून म्हाका मोग दिला पळय तो आनी हांवें तेका थोड्या दिसांनी मराठी बायबल दिलो व्हरोन तें जालें मागीर आमचें ती सांगतालें हांव तेका सदांच फोन बीन करी पूण हांव तेका जेजूची स्टोरी सांगा पूण तेका सांगिनासली तूं जेजूचोच पाटलाव करूंक जाय ते येताले चर्चीन पूण तेका मातशें हें आसलें मागीर आमी जायत्या वर्सांनी तेका मेवळी आतां तें कितें फक्त जेजूचेच उलयता जेजूचेच सांगता जेजू आपल्या जिवितान अशें जालो जेजू शिवाय कांय ना आतां जेजूचेच उलयता एक टायम फर्स्ट ट्रूथ कोण येता न्हू तेका जर आमी अशें सांगी जाल्यार ती पाटलाव करतली म्हाकाच जर सांगलेलें हांव येवची नासली हांव खरें सांगता आमकां ल्हानपणासून सगळें शिकोवन आसा न्हू आमकां आसली तेंगेर हें खावंक जायना तेंगेर तें अशें खावंक जायना आं वचोंक जायना म्हाका जर सांगलेलें पयलीं जेजूकूच हें कर म्हणून पूण हांवें जेजूकूच हें केलो केन्ना शिकवणीचेर तेका लागून आमी कोणाक फोर्स करूंक जायना बिकॉज तुजें काम कितें फक्त मोग दिवपाचो जो जेजून तुका मोग दिला तो मोग दिवपाचो तुवें तुज्या शेजाऱ्यांक तुका तांकां जज करपाक देवान दिवंक ना कोणाकूच दिवंक ना डॉटोनॉमीन बरयल्लेलें आसा 4 चॅप्टरान सुर्यान चंद्र तांकां दिल्या पुजा करूंक तुका जज करपाक सांगूंक ना तेका कितें करूंक जाय तो देव करतलो न्हू आं जॉन 10 चॅप्टरान सांगता एक हिण जावंक जावो आनी एक गवळी जावंक जावो कसो जातलो आमी बरी एग्जाम्पल जाल्यार आमी आमचो जेजून जो कांय जाण आमच्या मोग ओतयला तो दुसऱ्यांक दीत जाल्यार जातलो न्हू तो आमचें एकूच काम संवसारान मोग करपाचें कोणाक कितें करपाचें तें पळोवपाचें ना आमी आमचो काम आमी करपाचें तेंचें काम
पवित्र आत्मा करतलो. आमी देवाचे ड्युटी कित्याक घेवया जज करून? देवान आमकां सांगलां आपणाचें काम कर म्हणून. तेजें काम आमी करूंक जाय, जज करपाचें. आमकां कितें सांगलां तें आमी करपाचें न्हू. मोग कर. हां, देवाचें उतर परगट. एक्शनान देवाचें उतर परगटूं येता, तोंडानूय परगटूं येता. आमचें आमी काम करया न्हू. आमची ड्युटी आमी करया न्हू. त्यो होवो टायम ड्युटी आमी कित्याक घेवया माथ्यार बेश्ट्यो? हो तो करता, हो करता, आमी कित्याक हें करया? हां, आमचें काम आमी करया न्हू. कितें म्हणटा? कितें करूंक सोदता तुमी? देवाचें काम करूंक सोदता? सॅम्युएलान सावलून कितें केलें तें जाणा न्हू. सावलून कितें केलें? सॅम्युएलाचें काम आपणेन केलें. हां, कितें जालें? सावलूक सांगलेलें, सॅम्युएलाकूच सांगलेलें, जेन्ना तेंची झगडी जाताली तेन्ना यज्ञ सॅम्युएलाकूच भेटोवंक जाय आसलो. तो राजा आसलो, राजाचे बरोबर. सावलून कितें केलें? आपणेन भेटयलें. तेजें राजापण गेलें न्हू. डिसोबे केलें न्हू देवाक. तेका लागून आमी देवाचें काम आमी देवाकूच करूं न्हू. आमी देवाचें काम करचें न्हू. आमचो कायदो आमकां कितें कितें सांगला तोच कायदो आमी करया. मोग कर म्हटला? हय, कितें करया आमी? मोग करया. काय तेका सांगया हें नाका सारकें, हें तुजें सारकें न्हू, ह्यो सारकें चलना, तें आमकां सांगलां देवान? हां, आमकां सांगलां फक्त देवाचें उतर परगट. टू प्रीच. साद्या उतरांनी बसून आमी प्रीच करता, एक्शनीन, मोगान, बरीं उतरां दिवन. म्हाका दिसता आमी इतली वर्सां हें करूंक ना म्हणून लोक आजून जेजूक वळखना. जेजूची पाटलावदारां जावंक ना. आमी कित्याक आमी देवाचें काम आमी करता. आमचें काम पळय देवान दिलां तें आमी थंयच सांडलां. तेका लागून लोक जेजूशी पावूंक ना. संवसारान कितें जाय जाणा मनशांक? मोग जावो. तूं 2 मोगाची उतरां उलय. हांव ह्या रिन्युअलान भितर सदच्या पयलीं हांव राग म्हाका येतालो कोणाचेच. हांव रोखडी फुगताली, म्हाका तिडक येताली. जेन्ना हांव कोणागेर गेली न्हू, बाय तूं अशेंच गो पयलींच पेऱ्यान म्हणीत जाता म्हाका. मोगाचें म्हाका पयलीं मेळल्यार तूं म्हाजे कडेन रावचें नासलें. आनी हो मोग जर करूंक जावो, तूं जेन्ना रिगोवन आसता न्हू देवान, कंटिन्यू आसता न्हू, सदांच देवाच्या उतरान आसता न्हू, तेन्नाच तुका हो मोग राग येताचे सुवातेर मोग करपाक जातलें. नाल्यार रागाक राग फारीक करतले. आनी देवान तें करूंक आमकां आपोवंक ना. देवान आमकां कितें करूंक आपयलां पळया, 1 Peter 3:9. कोण जाणा स्क्रिप्चर? 1 Peter 3:9. हां, बेमानान बेमान फारीक करूं नाका रागा. नेक्स्ट टायम आमच्या क्लासीन येताना सगळी स्क्रिप्चर बायहार्ट करून येवंक जाय. आमकांच बरें न्हू हें. म्हाकाय न्हू फस्टूच हांव आमच्या मामीच्या भावाच्या चेड्याक लागून गेल्ली JCLMच्या हितून. तेन्ना ब्रदरीन म्हाका फस्टूच सांगलें हें मागणें पाठ कर म्हणून हुस्क्या खोतीचें. मात थोडो मातसो राग येयलो, बडबडलें हांव खूब प्रेयरांनी गेलें, होच कितें सांगता म्हाका पाठ कर म्हणून. पूण खबर ना हें देवाचें उतर पाठ केल्यार म्हाकाच फायदो, तेका फायदो न्हू म्हणून. कोणाक फायदो? म्हाका फायदो? तुमी देवाचें उतर पाठ केल्यार, बायहार्ट केल्यार? तुमकां न्हू. सो आमकां जरी आमी देवाचें उतर आयसल्यारूच आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. डू नॉट रिपे इवील फॉर द इवील और रिविलिंग फॉर रिविलिंग, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ब्लेस फॉर टू दीस यू वर कॉल दॅट यू मे ऑब्टेन अ ब्लेसिंग. कितें म्हणटा आमकां? रागाक रागाक फारीक करूं नाका, बेमानाक बेमान फारीक करूं नाका. उपट्टे तेच्या पासत तुमी मागोवंक जाय.
आशिर्वादान घालूंक जाय आनी हेच करूं आमकां आपयल्या कितें करूंक आपयल्या आमकां देवान झगडी करूं कोर्टान वचों मारामारी करूं देवान आमकां कित्याक आपयला वायटाक वायट फारीक करूंक जायना आमी तो बेमान जालो म्हणून आमी तेजेर बेमान जावंक जायना उपाट्टी आमी तेजे आशिर्वादान तेज्या पासून मागोवंक जाय म्हणटा तें करूंक आमकां आपयला आमी कितें करता काय ही लायन करता आमी करता सगळीं जाणां म्हाका रागान पळयता प्रेज द लॉर्ड कित्याक म्हाका रागान पळयता तुमी हांव बायबलान कितें आहा तें सांगलां न्हू बरोवन दाखयलां नवे हॅलो प्रेज द लॉर्ड रागार म्हाजे हेच करूंक आमकां आपयलां कितें करूंक आपयलां मोग करूंक आपयलां आमकां सगळे हितून एकूच सांगता तो मोग करात म्हण आमी मोग केल्यार आमकां कोणाचो राग येतलो बेमान जातले आमी कोणाचेर आनी कितें जातलें म्हणटा मागीर आमकां डेट यू ऑब्टेन द ब्लेसिंग मागीर तुमी देवान कितें तुमचेर आशिर्वाद घातला तो तुमकां मेळटलो जेन्ना तुमी मोगान जियेतले पळय तेन्ना आमी लास्ट स्क्रिप्चर एक शिकोवया मॅथ्यू 6:33 Seek the kingdom of God and His righteousness, and everything will add it to your life. तुका कितें जाय तूं पयलीं सोर्गीचे राज आनी तेजें नितीवणपण सोद आनी तुका जें कितें जाय तें तुज्या फाटल्यान येतलें But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. All these things म्हणजे कितें सगळे थोडे न्हू सगळें जें कितें तूं मागताय तितलें तुका मेळटलें हितून सगळें मागता तितून पेखोणी आहा गिरेस्तकाय आहा ऑल थिंग्स म्हणल्यार सगळें आसा भितर सगळें आसा आमी कितें करता सगळ्या फाटल्यान धांवता पयलीं काय देवाचें राज सोदता देवाचें उतर सोदता आतां आमी हांगा पासून येयल्या जाल्यार कितें पयलीं येयल्या आमी देवाचें उतर शिकोवंक येयल्या थोडीं जाणां येयल्या थोडी एवरीथींग कितें आहा तें पयस सोदूंक येयला न्हू एवरीथींग न्हू हांगा कोण सुपर मार्केटान वयता सुपर मार्केटान केन्ना वयता ओके मॉलान केन्ना वयता मॉलान कितें आसता 2 टी-शर्टा वयर एक टी-शर्ट फ्री न्हू 2 टी-शर्ट घेतल्यार एक टी-शर्ट फ्री आमी कितें करता हे फ्री आहा तें दी रे आमकां दितलो ना रे हांव तुका पांय पडटा रे मातशें दी रे म्हाका फ्री आहा तें दी दितलो कितें करचें पडलें आमकां 2 टी-शर्टां घेवची पडलीं न्हू मागीर आमकां फ्री आहा तें गावतलें न्हू आमी हांगा कितें करता फ्री आहा तें मागता न्हू सीक द किंगडम एवरीथींग वील एडेड टू यू आमी तें फ्री तें मागना देवाशी अरे तूं म्हाका इली कोण दी रे अरे म्हाका गिरेस्तकाय दी रे देव म्हणटा पयलीं तूं म्हाज्या देवाच्या उतराचें उतर शीक मोग करूंक शीक मागीर तुका हे वस्तू मेळटले म्हणटा न्हू देव आमी कितें करता मागण्यांक येता तेन्ना फ्री वस्ती आहा ते दी म्हणटा न्हू पयलीं जशें आमी मार्केटान एका शॉपार गेले आतां आमकां भयणांक सांगता 2 शाबू घेतल्यार 1 शाबू फ्री आमी आमकां फ्रीच शाबू आहा तो दी म्हटल्यार दितली अरे फ्री आहा तो दी रे तो म्हणटलो कितें 2 पयलीं घे आनी मागीर तुका फ्री मेळटलें न्हू आमी देवाच्या राज्यांतूच येयल्यार आमकां कित्याक आमी देवाक सांगता म्हाका फ्री आहा तेंच दी म्हाका पेखोणीच दी रे म्हाका गिरेस्तकाय दी म्हाका एक बरें घर दी मागना आमी देवाशी येवन पयलीं आमचें शॉपिंग लिस्ट न्हू
जे कितें आमकां दितले म्हटल्यार तेंच आमी मागता न्हू देवाशी येवन उलयना कित्याक पयलीं तेंच मागता न्हू आमकां देव कितें म्हणटलो आगो पयलीं सोद देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक शीक मोग करूंक शीक एकामेकाक बोगसूंक शीक हां मागीर तुमकां सगळें मेळटलें न्हू आशिर्वादाचें दायज देवान दवरलां तें आमी निकतें वाचलेलें न्हू 1 Peter 3:9 बेमानान बेमान फारीक करूंक जायना वायटाक वायट फारीक करूंक जायना ताच्या पासत मागोवंक जाय हेंच करूंक देवान आपयलां आनी मागीर ते आशिर्वाद जे देवान दवरला ते तुजें जातलें आमी पयलीं ते आशिर्वाद मागता हां हें करीच ना आमी कोणाक बोगसूंक जाय मोग करूंक जाय तें करीच ना आशिर्वाद मेळटले देवाचो आं हांव सांगिना देवाचें उतर सांगता न्हू आमी तें केल्यारूच आमकां हें जातलें तशें संवसारी राज्यान बसून हें केल्यारूच आमकां हें मेळटलें म्हणटा न्हू फ्री वस्तू आतां आमकां मेळच्योच ना तशें देवाच्या राज्यानूय जें कितें आमी दिता म्हूण सांगलां तेज्या फाटल्यान धांवचें न्हू कितें कर म्हटलां पळय तें आमी करया कितें कर म्हटलां आमकां सुर्गीचें राज म्हटल्यार एक वाटेन आमी भोगसणें मोगान देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवच्याक शिकोवया देव कितें सांगता पळय तें करूंक शिकोवया आनी हेर वस्ती गिरेस्तकाय घर बरी भलायकी लांब आवक आं भुरगीं काजारी जिवीत एकवट भुरगीं बरीं शिकोवंक जाय सगळें हेर वस्ती फाटल्यान येतल्यो न्हू आमच्या आमी एकूच काम केल्यार देवाचें उतर कितें सांगता तें करीत जाल्यार आं समजता कळटा कितें तरी समजोना कितें आं आमी कशीं देवाच्या उतरान थीर रावंक जाय ती आं आं कळोंक ना आं दारार मार आनी दार उगडटले आमी दारार मारपाचें काम करता रावपाचें करता काम पासियेसान आमकां दारार मारलें म्हणटकूच रोखडेंच दार उगडूंक जाय न्हू आमी दार उगडसर रावता हो दारार मारल्यार दारूच उगडिना देव दुसरो देवा कडेन या ना करिना आमी हां दारार आमी कशें मारूंक जाय कशें मारूंक जाय दारार आमी देवाचें उतर घेवन मारूंक जाय तें देवाचें उतर सोदचें पडलें न्हू दारार मारतलें देवाचें उतर सोदचें पडलें न्हू हां देवाचें उतर घेवन सोद आनी तूं म्हणटा न्हू माग आनी तुका मेळटलें आनी सोद आनी तुका ना तें ना सीक आस्क एंड यू रिसीव सीक न्हू देन नॉक मॅथ्यू 7:7 तें माग आनी तुका मेळटलें दारार मार दार उक्तें जातलें आनी सोद आनी तुका मेळटलें सोदूंक जाय न्हू आमकां कितें सोदूंक जाय आमकां संवसाराच्यो वस्तू कितें सोदचें पडलें आमकां देवाचें उतर कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वासी न्हू आस्क एंड यू वील गिवन टू यू सीक गिवन टू यू सीक एंड यू वील फायंड सीक आहा पयल्या सेकेंड आमी नॉकाचेर पावता सोदपाक पावता आमी दारार मारूंक पावता न्हू डायरेक्ट पयलीं मोदी कितें आसा सोद आनी मागीर दारार मार सोद कितें देवाचें उतर सोद एके भाशेन देवाक सोद म्हणटा देवाक म्हणजे देवाचें उतर न्हू जेजू जेजू म्हणजे देवाचें उतर सोद आनी दारार मार दार तुका उक्तें जातलेंच आमी दारार मारपाचें काम आमी दोनूच कामां करता मागपाचें आनी दारार मारपाचें मदलें काम करिना आमी करता मदलें काम गरजेचें आसा तिनूय माग सोद देवाचें उतर आनी दारार मार टायम जालो टायम आं कितें जालें दिव दी म्हणटा
पळय माग म्हणटा आमी म्हणटा कितें माग म्हटल्यार न्हू मागूच रावया धीरे धीरे कितें माग म्हणून सांगलां आमकां संवसारी वस्ती आमकां सांगतलो कित्याक आमगे संवसारान मनीस येवच्या पयलीं देवान मनशाक संवसारी वस्तूचे कितें जाय तें ऑलरेडी पयलीं घडोवन हाडला आनी मागीर मनशाक जल्माक हाडला न्हू आनी तो माग म्हणटलो संवसारी वस्तू आमी सगळीं म्हणटा माग म्हटल्यार न्हू संवसारी मागात रावया कितें माग म्हटलां तें खबर ना देवान आमकां ऑलरेडी दिला जाल्यार माग म्हणटलो आमकां तो परत आं 2 Peter 1:3 म्हणटा देवान आमकां सगळें डिवायन पदवीन तुका देवाचें गॉडली लायफ देवाचें काम करूंक हो संवसारी काम करूंक देवान आदी फुडेंच आमकां दिलोलें आसा आमकां मागपाची गरज आसा पूण आमी म्हणटा माग म्हटल्यार न्हू माग माग हे म्हाज्या पासत माग आं तुजे भलायके पासत माग म्हणून सांगूंक ना थंय कळ्ळें तुका ऑलरेडी 1 Peter म्हणटा तुज्या म्हाज्या गायन तूं बरें जाला माग म्हणटलो तुज्या भलायके पासत माग म्हणून सांग म्हणटलो आं आमी माग म्हटल्यार म्हणटा कितें माग म्हटल्यार म्हणटा माग संवसारी वस्तू माग म्हणचो ना कित्याक ऑलरेडी तेणी आमकां बरोवन दवरलेलें आसा सगळें आमकां दिलोलें आसा आनी आमकां बरी भलायकी दिलेली आसा दुयेंस पिड्यार घेवन खुर्सार मेलोलो आसा वाचला न्हू आमी मॅथ्यू 8:17 पिड्यार रोग सगळें आमकां म्हणटलो तो घेवन मेला जाल्यार म्हाजे भलायके पासत माग म्हणून सांगतलो आं ना न्हू माग म्हणटा तो कितें देवाच्या उतराची जानवाय घेवया आमी बेश्टेच माग आमकां माग म्हणून सांगला अरे देवान ऑलरेडी तुका कितें जाय तें दिलोलें आसा मागपाची गरज आसा कितें संवसारी वस्तू म्हाका एक आमी फर्स्ट कारवार काय कितें वयतालीं बायबल क्लासी थंय जालें माग म्हटल्यार न्हू आमकां मागोकूच जाय आमी आतां कितें मागोंक जाय तेन्ना मातशी तितली निकती देवाच्या उतरान आसताली पूण हांवें म्हटल्यार पळयता आतां हांव कितें आन्सर दिवं माग म्हटल्यार जाणा आसली पूण तितलें हें तें उलटार दिना पूण म्हाका म्हाजें वचूनच देवान उडास केलो पवित्रात्म्यान जेन्ना आमी घर बांदतालीं घर बांदी आमी आनी तेन्ना आमचेशे पयशे खूब आसले आं घराक बांदपा तितले आसले म्हणून आमी बांदूंक गेली आनी आमची सोयऱ्यां आमची शेजाऱ्यां फ्रेंडाची आवड ती म्हणटाली पयशे जाय जाल्यार म्हाजे कडेसून घे पयशे जाय जाल्यार घे म्हणून सांगताली आमी घेतले कित्याक घेवंक ना आमी आमचेशे आसले न्हू म्हणून आमी घेवंक ना आतां आमचेशे देवान ऑलरेडी दिलेलें आसा जाल्यार आमकां मागपाची गरज आसा लोकांक देवा कडेन देवान ऑलरेडी दिलेलें आसा जशें आमचे कडेन पयशे आसले म्हणून आमी कोणा कडेन मागोवंक ना कित्याक आमचे कडेन आसले म्हणून न्हू तशेंच आमचेशें आसा जाल्यार आमी देवान आमकां बरी भलायकी दिल्या म्हणून पेस पिड्यार रोग घेवन मेळ्ळा आमकां माग म्हणपाची गरज आसा कोणाक हां देवाचें उतर सांगता आनी देवाच्या उतराचे हाड आमी करता न्हू ते पातक सगळे आनी देवा सोयशिल्ले आमी पयस वयता आदावान कितें केलें देवाच्या उतराचे हाड केलें न्हू आनी तो देवाशी रावलो देवा सोयशिल्ले पयस केलो न्हू तशेंच आमी जें कितें करता न्हू देवाच्या उतराचे आड आमी देवा सोयशिल्ली पयस वयता देव थंयसरूच आसता सो आमी चिंतून कितें करता न्हू ताका लागून आमी बायबल शिकपाची गरज आनी कोणायकूय बायबल शिकोवंक जाय जाल्यार JCLMच्या हेचेर टिचींग तुमकां बरें मेळटा हांवें खंय शिकल्या तेंच बायबल हितून JCLMचेर शिकल्या सारकें डिटेल सारकी समजोवणी देवाच्या उतराचेर मेळटा कोणीय प्रिचर पूण तो पवित्र आत्म्यान बरोवन पवित्र आत्मो तेच्या तोंडांतसून उलयता न्हू आं सो बायबल शिका देवाचें उतर भायर करा तुमचे कडेन जायना दुसरे कडेन वचोन कोणाचे कडेन वचोन एक लायन शिका नातरां कडेन शिका म्हाका एक लायन शिकय ते आज दीसभर न्याय करूंक जायना जाता न्हू आमकां पयशांचो उडास उरना खंय दवरल्या ते पासून खबर आसता न्हू जाणटी पासून जाले जाल्यार सो देवाचें उतर परत परत म्हटलें जाल्यार उडास उरचो ना आं उरतलो न्हू सो आमी बरी आमची एकूच आवड तुमी ह्या रिट्रीटाक येयल्यार बरें शिकपाचें प्रॅक्टीस करून दुसऱ्या रिट्रीटाक येवन तुमी गोवायकी वो कोणाक घेवन येवन तेन्नाच आमकां कळटलें तुमच्या जिवितान तुमी कितलो देवाच्या उतराक वांटो दिला तो पयली सुवात समजता न्हू आं शिकून येतली न्हू देवाचें उतर म्हाका फायदो ना तुमकांच फायदो आसा पूण शिका
आमकां एक टायम अशेंच सांगलेलें पूण आमी शिकलीं आमी आयकलें म्हणून आमकां देवान वयर मातशें उबारलें. तुमकांय देव उबारतलो. तोच पवित्र आत्मो. देवाची खोशी सगळ्यांनी देवाचें उतर परगडपाचें. कितें विसरूंक जाय? क्वेश्चन आसा? विचारल्यार दुसरी शिकतली तुमी विचारल्यार क्वेश्चन. कितें तरी क्वेश्चन आसा? कितें समजोंक ना? समजोंक ना कितें? समजला? हय? विचारूं तुमी? क्वेश्चन विचारपाचो लायन कितें तरी ओपन आहा. कितें म्हणटा न्हू प्रोग्राम हेतून तें सो समजोता पळयतात पण तुमकां सगळें समजयलेलें आसा आनी तुमी तुमच्या जिवितांत घालून चलतलीं म्हणून.